वेंचणुकेत हारले उपरांत काँग्रेसी भितून सध्या विरोधी पक्ष फुडारी कोण जातलो हाचे वयल्यान सर्त सुरू जाल्या। दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो हांणी सगळ्या जैतिवंत काँग्रेस आमदाराक आपले वाटे ओडपाक बरेच यत्न सुरू केल्या। मात वेंचणुकेत कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान काँग्रेसी भितून उमळशीक बरीच उणी जाल्या। भाजपा विरोधी वारे असून लेगीत काँग्रेसीच्या 2022 विधानसभा वेंचणुकेत जैत जोडूंक जालें ना। मात सरकार स्थापने वांगडा चडशा लोकांची विरोधी पक्ष फुडारी कोण जातलो हाचेर नदर आसा। एके वाटेयां दिगंबर कामत आसा जाल्यार दुसऱ्या वाटेयां मायकल लोबो विरोधी पक्ष फुडारी पदाचेर दावो करता। दिगंबर कामत हांचे कडेन अणभव आसा, मात तांचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या कार्यकाळांत कितलेशेच काँग्रेस आमदार पक्ष सोडून गेले। मायकल लोबो म्हणटा तो लॉबिंग करना, मात ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी काँग्रेस आमदारांक फोन करून तांकां आपले वाटेयां रावपाचें आव्हान केलां अशें सुत्रां सांगतात। मात विरोधी पक्ष फुडारीच्या विशयावेल्यान काँग्रेसी भितर दोन पंगड जाल्यात अशें काँग्रेसीचे कांय ज्येश्ठ फुडारी सांगतात। हाका लागून काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी हाचेर निर्णय घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।